बाळोक जेजू थंय मोगाळ भावा भयणीनो, तुमकां म्हजो प्रणाम. त्या वरेवें सुवातेर 4 वातयो आसल्ल्यो आनी त्या 4 वातये मदें संभाशण जावन आसलें. आनी पयली वात म्हणा लागली, हांव जावन आसा भावार्थाची वात. ह्या संवसारांत जायतो लोक दुबाव पावता, जायतो लोक मिसाक वचना, जायतो लोक आराधनाक वचना. आनी आज देवळांत लोक पळोवंक मेळना, भावार्थी लोक पळोवंक मेळना, मागचें पळोवंक मेळना. म्हणून भावार्थाची वात पेटोवन आसली ती निराशी जावन पालवली आनी थंय थावन ती नपयस जाली. दुसरी वात म्हणा लागली, पेटोवन म्हणा लागली, हांव जावन आसा मोगाची वात. ह्या संवसारांत माया मोग ना, ह्या संवसारांत शांत समाधान ना, जायतो द्वेश मोसोर ह्या संवसारांत आमकां पळोवंक मेळटा. कोरोना वरवीं लोकांक थंय नासमाधान पळोवंक मेळटा. दुबळ्या धाकट्यांचें तें समाधान होगदायलां, लढाय झगडीं आनी दीस वेता वेता आसता हिंसा सोडल्यांत. आनी ह्या संवसारांत म्हजे दीस काबार जाल्यात म्हणून माया मोगाची वात म्हणा लागली आनी उपरांत ती पालवून थंय थावन नपयस जाली. तिसरी वात म्हणा लागली, हांव जावन आसा शांती समाधानाची वात. ह्या संवसारांत शांती समाधान ना, ह्या संवसारांत माया मोग ना. कोरोना वरवीं आखांत सोडला, भिरांत सोडला, कोम सिद्धांता वरवीं विविध देशांमध्ये झूज उपजलां आनी हिंसा सोडल्यांत जात कत वर्णभेद विविध धर्मांमध्ये घर्षण आनी तशेंच हक्का खातीर प्रतिभटना चलोवंच आसात. आनी अशें तिसरी वात ह्या संवसारांत शांती समाधान ना म्हणून ती पालवली आनी थंय थावन नपयस जाली. उपरांत एका बाळकाचें त्या रुमाक म्हणजे त्या कुडाक प्रवेश जालें आनी तें बाळ थंयसर काळोख पळोवन, अंधकार पळोवन, उजवाड नासतना अंधकार पळोवन तें रडोंक तें लागलें. आनी त्या वेळार एक वात पेटोवंक लागली आनी तें भुरगें संतोश पावलें, रडणें बंद केलें आनी त्या भुरग्यान विचारलें, तूं कोण? आनी ती वात म्हणा लागली, हांव जावन आसा बरवशाची वात. हांव केदींकच हांव पालवना, सदां न्हीद निरंतर म्हणलें बरें हांव उजवाड दितां. आनी तें भुरगें म्हणा लागलें, हांव ह्या कुडांत आसतना 3 वात पडल्यो आनी त्यो 3 वातयो पालवल्यो आनी थंय थावन नपयस जाल्यो. तुवें ह्या कुडाक येवन ह्या कुडांत आसलो अंधकार तुवें पयस केलाय आनी तुवें उजवाड तुवें दिलाय आनी सर वातींक तुवें उजवाड तुवें दिलाय. तूं बरवशाचें एक कीन तूं जावंक पावलाय म्हणून तें धाकटुलें नेणटें भुरगें सांगता आनी तें संतोश पावता. ती बरवशाची वात तिनी वातीकी नवें जिवीत दिलें. त्या बरवशाच्या वाती वरवीं थंयसर माया मोग उपजलो, थंयसर मोगाचो रुपकार थंयसर उदेलो आनी तशेंच भावार्थाचो दिवो थंयसर उदेलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ही एक ओपार मात्र, पूण ह्या ओपारींत जायतो अर्थ आसा आनी आमी ह्या ओपारींतावन जायती संगती आमी समजून घेवयेत. आनी ह्या ओपारींतावन आमकां मेळचो संदेश इतलोच, आमी बरवशाचीं किर्नां जावंक जाय. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो जेजू क्रिस्त बाळोक जावन
दैवीक बाळ जावन ह्या संवसारीत देंवन तो आयिल्लो आनी बरोवशाचें खीण जावंक तो पावलो. काळख्या अंधकारांत आसलेल्यांक दिवो जावंक तो पावलो, उजवाड जावंक तो पावलो. अशांतीन भरलेल्यांक शांतीचो दिवो जावंक तो पावलो आनी खंयसर द्वेश आसले कडेन मोगाचो रुखार जावंक तो पावलो आनी बरोवशाचो दिवो जावंक तो पावलो, बरोवशाचें खीण जावंक तो पावलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हे जावन आसा क्रिस्मस फेस्ताचो संदेश, नतलांच्या फेस्ताच्या परबेचो संदेश जावन आसा. क्रिस्मस सांता क्लॉस न्ही, क्रिस्मस ट्री आमी करचे न्ही, मोलांनी आमी वस्तू सुपर मार्केटीक वचून डिस्कावंटाक हाडचे न्ही, क्रिस्मस नवे वस्तूर घालचे न्ही, नवी कंतारां म्हणचे न्ही, क्रिस्मस आमी कुगडाचें मांस वा दुकराचें मांस खावचें न्ही, क्रिस्मस आमचे वस्तू आदल बदल करचे न्ही. तर मोगाचेनो क्रिस्मस म्हळ्यार कितें? क्रिस्मस म्हळ्यार क्रिस्त विशीं आमी समजून घेवंक जाय. क्रिस्मस म्हळ्यार माया मोगाचें, शांतीचें, उजवाडाचें, बरोवशाचें फेस्त जावन आसा. हे वर्स पापा फ्रांसिसान अधिकृत रितीन म्हणलें बरें, बरोवशाचें यात्रिकाचें वर्स म्हणून अधिकृत रितीन म्हणलें बरें प्रगट केलां. आनी त्या देखून बाळूक जेजू ह्या क्रिस्मसाच्या वेळार आमकां एक बरोवसो जावंक जाय, बरोवशाचें खीण जावंक जाय. त्या देखून मोगाचेनो क्रिस्मस इज ऑल अबाउट क्रायस्ट, स्पीकिंग अबाउट क्रायस्ट. क्रिस्मस म्हळ्यार जेजू विशांत आमी समजून घेवचें म्हणून समजून घेवचें. क्रिस्मस म्हळ्यार जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारी आयलो, मनशाचें रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो. ह्या धरतीर ताणें कितें केलें? ह्या धरतीर तो मनशाचें सैम घेवन ह्या संवसारी आयलो आनी तो मिस्तेर आमी नतलांच्या फेस्ता दिसा आमी नियाळ आमी करतावो. क्रिस्मस म्हळ्यार देवाक एका जेजूक सांगता रूप पळोवचें म्हणून अर्थ. क्रिस्मस म्हळ्यार जेजूचें चारित्रीक घडीक म्हळ्यार जननाचें चारित्रीक घडचें एक समजोवचें तें एक फेस्त जावन आसा. आपल्याकच खाली केल्लें तें फेस्त जावन आसा. क्रिस्मस म्हळ्यार देवा बापाक विधेय जावन आपल्याकच खाली केल्लें तें फेस्त जावन आसा. देव इमॅन्युएल जाल्लें तें फेस्त जावन आसा. त्या देखून मोगाचेनो एक इंग्लिशांत एक संज्ञा आसा, देर इज नो क्रिस्मस विदाउट क्रायस्ट. क्रिस्त विने क्रिस्मस ना. जायते फावटी आमी पळयता आमचे क्रिस्मस विदाउट क्रायस्ट जाता. जस्ट एक्स मास जाता. एक्स मास आमचें क्रिस्मस न्ही. आमच्या क्रिस्मसांत क्रिस्त आसूंक जाय. क्रिस्त आसलें क्रिस्मस जावंक जाय. आमी जायत्या बर्थडे पार्टीक आमी गेल्या आनी बर्थडे पार्टीक येता आसतना थंयसर बर्थडे बेबी आसता आनी बर्थडे बेबी केक कट करता आनी त्या बर्थडे बेबीक आमी केक आमी खावयतावो. तशेंच अनेक बर्थडे पार्टी आसा म्हणजे क्रिस्मस दिसा. क्रिस्मसा दिसा आमी केक काडटा, आमी हेरांक आमी वांटता, पूण आमी क्रिस्ताक आमी कट केल्ली ती केक आमी खावयता गे. त्या बाळका जेजूक आमचे मोदें आमी हाडटा गे ती केक कट करूंक. खंडीतच ना मोगाचेनो आमचें क्रिस्मस विदाउट क्रायस्ट जावंक पावलां. आमचें क्रिस्मस जावंक जाय. क्रिस्त आसलें क्रिस्मस. विदाउट क्रायस्ट देर इज नो क्रिस्मस. आज आमी विचारूंक जाय, आमच्या क्रिस्मसांत क्रिस्त आसा गे. आमच्या नतलांच्या फेस्ता दिसा आमी क्रिस्ताक आमी येवकार आमी मागता गे. आमचे मोदें ताका स्वागत आमी करता गे. हाचे विशयांत आमी थोडो आमी नियाळ करया. पापा फ्रांसीस
एडवेंट टायमार बरयिल्लें भोव अपुर्बायेचें अधिकृत पत्र जावन आसा एडमिरेमेलिये सिग्नम ग्रेच्यो. हें इटलींत बरयिल्लें भोव अपुर्बायेचें एक पत्र जावन आसा. एन्चांटींग इमेज म्हणटात, उलोवणें तशेलें, उलोवणें विशीं, गर्दनाच्या गोट्या विशीं थंयसर तो उल्लेख करता. फ्रांसीस असिसीन 1223 इसवेंत पयले बोटी ग्रेच्यो म्हणले कडेन ताणें क्रिसमस आचरण केलें. आनी त्या क्रिसमसा दिसा ताणें तेंच्या हळ्ळेच्या लोकांक ताणें आपोवन दिलें. आनी थंयसर लोक जमो जालो आनी पयले पोटी ताणें गर्दनेचो गोटो ताणें केलो. आनी शर्माव दिता आसतना बाळका जेजूक आपल्या हातीन घेता आसतना ताच्या दोळ्यांक क्रिस्त जिवो आसले बरें ताका पगलें. आनी त्या दिसतावन क्रिसमस फेस्ताक एक जीव लाभलो. आनी इटली देशांत ते क्रिसमसचें आचरण करूंक तांणी प्रारंभ केलें. गर्दनेचो गोटो करचें तांणी प्रारंभ केलें. मोगचेनो गर्दनेच्या गोट्यांत आमी कितें आमी पळयताव? जेजूची विजमीत आमी पळयताव, देवाची आश्चर्य आमी पळयताव. त्या देखून गर्दनेचो गोटो देवाची विजमिता, महिमा आनी आश्चर्य पळोवंक एक अवकाश. परत परत चारित्रीक गणित पुनर्वर्तन करूंक आमकां कुमो करता. त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? आज आमी क्रिसमस आमी आचरूंच्या संदर्भार, नतलांचें फेस्त आमी आचरूंच्या संदर्भार एक घडीभर आमचें मन बेल्या शाराक आमी व्हरया आनी थंयसर कितें जाल्लें म्हणून हाचे विशयांत आमी थोडो आमी नियाळ करया. बेथलेहेम हिब्रू भाशेंत आयिल्लें. बेथलेहेम म्हळ्यार उंड्याचें घर म्हणून अर्थ, देवाचें घर म्हणून अर्थ. जेजू क्रिस्त जिवीत असो उंडो जावन ह्या संवसारीक देवून तो आयलो आनी उंड्याच्या घरांत आमी जल्म ताणें घेतलो. बाळ जावन ह्या संवसारीक तो देवून तो आयलो. आमच्या गतींत तो जेलो. दुबळ्या पैकी दुबळो तो जालो, अस्कत्या पैकी अस्कत तो जालो आनी इमॅन्युएल तो जालो. कश्टांच्या मदें एक तो जालो. वावरतेचो दिवो जावन तो पावलो. मनशा रुपी ह्या संवसारीक देवून तो आयलो. जुवंसो वांजेल आद्य 3 सळवे वळींत आमी पळयताव. देवान इतलो मोग केलो गी ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीक पाठोवन ताणें दिलो. आमकां नाश करचे पसत न्ही, बगार आमची सोडवण करचे पसत, आमकां सुटका दिवचे पसत ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीक धाडलो. जेजू जल्मलो गोरवांच्या गोठ्यांत. आनी गोरवांच्या गोठ्यांत आमी पळयताव म्हण जाती. थंयसर गलीज आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक ताणें गर्दनेचो गोटो ताणें वेंचलो? जेजू देवाचो पूत तरी कित्याक ताणें रावळेरांत ताणें जल्म ताणें घेवंक ना? रायोचो राय जाल्यार आनी शांतीचो कुवार तो जाल्यार कित्याक ताणें रावळेरांत ताणें जल्म ताणें घेवंक ना? कित्याक पसत ताणें गोरवांच्या गोठ्यांत ताणें जल्म ताणें घेतलो? कित्याक पसत मोगाचें? गोरवांचो गोठ्यांत आमी पळयता मेळेपण. ह्या संवसारांत जायते मेळेपण आसलें. ह्या भुमींत जायते मेळेपण आसलें, जायते खोटेपण आसलें. आनी मनीस त्या मेळेपणांत लोळोन आसलो. त्या गलिजेंत तो लोळोन तो आसलो. आनी देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीक ताणें फाटोवन ताणें दिलो. ह्या संवसारीक ताणें धाडलो. एक सवाल आमच्या मोतींत उदेवंक पुरो. देवान आपल्या पुताक दुसऱ्या प्लॅनेटाक धाडयत आसलें. एक सायंटिफीक सवाल तुमी घालयेत. देवा बापाक आपल्या एकाच पुताक ताणें दुसऱ्या प्लॅनेटाक ताणें धाडयत आसलें, दुसऱ्या ग्रहाक ताणें धाडयत आसलें. कित्याक ताणें भुमी ताणें विंचली? सायंटिफीक आन्सर आमी सोदून काडूंक जाय. कित्याक पसत मोगाचें न्हय? ह्या संवसारांत मेळेपण आसलें, जायते खोटेपण आसलें. आनी त्या देखून देवा बापान सांगलें देवा पुताक, वच पुता, हांवें जायते प्रावधीक हांवें धाडलें,
तांचे उतर तांणी आयकोंक ना. ती पातकान ती संपडली, गुलामपणान ती संपडली. प्रावद्यांक हांवें धाडले, ती गुलामपणान ती संपडली. वच पुता, खंडीत जावन तुजें उतर ते आयकतले आनी ते पाटीन ती परततली आनी म्हाका ती आराधन करतली म्हणून थंयसर देवा बापान सर्गराजांत देवा बापा आपल्या देवा पुता सांडलें आनी देवपूत जेजू क्रिस्त सर्गीन दळबा सांडून मनशाचें सैम घेवन ह्या संवसाराक तो आयलो. ह्या धरतीर तो देवण तो आयलो. सांव पावलोन फिलिपीकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 9 म्हणसर आमी आयकताव. आपले देवपण सांडून सर्गीन दळबा सांडून मनशाचे सैम घेवन ह्या संवसाराक तो आयलो. गुलामपणाचें रूप घेवन तो ह्या संवसाराक तो आयलो. आनी कितें ताणें केलें? जायत्या लोकांक ताणें सकत ताणें दिले आनी देवा बापाक विधेय जावन तो सरलो. क्रुसाच्या मरणा पर्यंत देवाक विधेय जावन तो सरलो आनी विधेयपणाचो गुर्तू जावन देवान ताका आती वंस उबारलो. आज देवा बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसून आसा. सर्वांची जडती कर्ण तो आसा. आज सगळीं राष्ट्रां, सगळीं जिवी, हर एक जिवी सरपडून जेजू क्रिस्ताना सोडून धाड म्हणून उक्त्यान म्हणलें बरें परगट करतात. ताच्या नांवाक आज दिंबे सरपडोवन ताका आज ताका गौरव दिवन आसात, स्तुतीकरण आसात, मानकरण आसात. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, 2000 वर्सां पाशार जाल्यार खंडीत जावन जेजू क्रिस्त खरोच त्या पवित्र सक्रामेंतांत तो हजर आसा. उंड्याच्या रुपार तो खरोच हजर आसा. आज तो आमकां आपोवणे दिता. मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 28 कश्ट तेल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सशी येया. हांव तुमकां विशय दितलो. हांव जावन आसा बोळ्या आनी कालत्या म्हजे लागचें तुमी शिका. हांव जावन आसा समाधानाचो देव. आज जेजू क्रिस्त आमकां आपोवणे दिता. येया म्हजे सशेन. खंडीत जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जेजू क्रिस्त पवित्र सक्रामेंतांत तो हजर आसा. उंड्याच्या रुपार तो हजर आसा. जेजून सांगलें स्वर्गारोहण जावच्या पयलें हांव तुमचे सांगता सदांकाळ आसतलो. सुमार 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्त आपणाचें मिसांव खाम प्रारंभ करच्या पयलें उक्त्यान म्हणलें बरी देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. पातकीचें बदला, सर्गीचें राज लागीं पावला. सर्गीचें राज लागीं पावला. रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर. बोक्सने दिवंक, शोशणेक वळख जाल्ल्यांक स्वतंत्र दिवंक, बंदन आसलेल्यांक सुटका दिवंक, दंसितल्यांक सवकसाय दिवंक, बेऱ्यांक उलोवचें ताणें उलोवंक तांकां सकत ताणें दिली. कोडकारांक ताणें दिश्ट ताणें दिले. अंतकरांत आसलेल्यांक उजवाड तो जावंक तो पावलो. भावार्थाचें खीण जावंक तो पावलो. अशांतीन बुडलेल्यांक शांतीचो दिवो जावंक तो पावलो. कुड्यांक दिश्ट ताणें दिले. केप्यांक आयकशें ताणें केलें आनी मोन्यांक उलोवचें ताणें केलें. लाजराक पुना जिवन ताणें उठयलें. 10 जाणां कोडकारांक ताणें जिवीत ताणें दिलें. देवाच्या राजा विशीं ताणें शिकोवन ताणें दिलें. शेतां भाटांनी तो गेलो. सिनेगोगांनी ताणें शिकोवन ताणें दिलें. सरोवराच्या देगेन तो सरलो. दोनीर तो सोडलो आनी आपोस्तालांक ताणें शिकोवन ताणें दिलें. सर्वां पसत तो माग लागलो. आपल्या आपोस्तालां पसत तो माग लागलो. 1 कोटा पसत तो मागलो. 100 लोकां पसत ताणें तो माग लागलो. देवाची स्वार्था गल्ली गल्लीनी वचून ताणें प्रगट ताणें केलें. उक्त्यान म्हणलें बरें ताणें प्रगट ताणें केलें. आनी ओपारी मुखांतर देवाचें राज कितें म्हणून ताणें समजयलें. हांव जावन आसा जिविताचो उडो म्हणून 5000 लोकांक फकत 3 मासक्यांनी आनी 5 उंड्यांनी दादोशी ताणें वाडलें. खंडीत जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो जेजू क्रिस्त जावन आसा सोडवणदार. तो कुर्सार तो मेलो. आपणाकच ताणें समर्पण ताणें दिलें. आपणाकच ताणें समर्पण दिलें. तो जावन आसा आमचो थारोक. तो जावन आसा आमचो सोडवणदार. तो खालतो जालो. त्या देखून मोगाचें नांव क्रिसमस म्हळ्यार देव मनीस जालो. हो मिस्तेर आमी नियाळटाव ह्या क्रिसमसा दिसा. देव इमॅन्युएल जालो. गॉड बिकेम मॅन. गॉड बिकेम इनकार्नेट. आमचे मदें जियेलो. हो जावन आसा खरो
मिस्तेर जावन आसा. कसो मनीस जेजू ख्रिस्त जालो हाचे विशयांत आमी समजून घेवंक जाय. जेजू ख्रिस्त देव तरी मनीस जालो. तो जावन आसा देव आनी तशेंच तो जावन आसा खरो मनीस. हे आमी समजून घेवंक जाय. आनी क्रिस्मसाची वाचपां अशें सांगतात. आयच्या वाचपांत आमी पळयता जेजूच्या जनन कशें जालें म्हणून. ऑगस्ट चक्रवर्तीच्या काळार ताणें कितें केलें? जनगती करूंक ताणें फर्माण ताणें दिलें. आनी जुजे आनी तशेंच मोरी गर्भेस जाल्ली आनी ती बेथलेमाक ती गेली जनगणती दाखल करूंक, नांव दाखल करूंक. आनी मोरी गर्भेस जाल्ली. प्रस्तुतपणाचे दीस लागीं पावले आनी वेळ भरती जालो. आनी तांकां सत्रांत तांकां जागो मेळोंक ना. ताणें गोरवांच्या गोट्यांत ताणें जल्म ताणें दिलो. आनी थंयसर मनजती आसल्ल्यो आनी त्या बाळका जेजूक ताणें स्वागत ताणें केलें. आनी एका मैदानार थंयसर गोळी आसले. थंयसर शेळ्यांचे राखण ते करनासले. आनी एकच ताणें आंज बडवे थंयसर डिस्ट्रिक्ट पडोन गायन ताणें केलें. महिमा देवाक सर्गी, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी, शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. आनी ताणें भोव आपुरबायेची गुड न्यूज ताणें दिलें. दाविदाची नगरी एक थारोक जल्मला, वसा ताची सदना करा आनी थंयसर आसलेल्या बाळकाक तुमी आराधन करा. ते धांवन ते गेले आनी थंयसर आसलेल्या बाळकाक तांणी आराधन केलें. आनी सकट सोरसंख्यो मोरयेन आपल्या काळजांत जागोन दवरल्यो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ख्रिस्त जल्मला. ताका आमी आराधन करूंक जाय त्या गवळ्या बरी. कशें उदेंतीचे राय थंयसर येवन त्या ख्रिस्त रायाक बाळका जेजूक आराधन केलें गे, त्या रितीन आमी आराधन करूंक जाय. पापा फ्रांसीस जेजूच्या जल्माच्या फेस्ता विशीं 4 संगत्यो आमचे मुखार तो दवरता. क्रिस्मस म्हळ्यार कितें? अकरेचें जावन पयल्या सुवातेर क्रिस्मस म्हळ्यार भावार्थाचें फेस्त जावन आसा. हर एका जिवितांत नतलांच्या फेस्ताक विशिश्ट स्थान आसा. डिसेंबर म्हयनो येता आसतना आमी पळयता क्रिस्मस फेस्ताचें आचरण करचें वातावरण आमकां पळोवंक मेळटा. कित्याक म्हळ्यार देव मनीस जालो. हो मिस्तेर आमी नियाळटा. देव मनीस जालो हो भावार्थाचो आरंभ जावन आसा. आरंभाच्या काळार, रचनेच्या आरंभाच्या काळार देवान बसवणी केल्ली आनी ती क्रिस्मसा दिसा पूर्ण जाली. प्रावधीच्या काळार देवान केल्ली ती बसवणी ती क्रिस्मसा दिसा पूर्णती जाली. त्या देखून देव कितें बसयता तें पूर्ण करता. देव आमचो देव सतेवंत जावन आसा. त्या देखून क्रिस्मस जावन आसा एक भावार्थाचें फेस्त. दुसरें जावन क्रिस्मस जावन आसा मोगाचें फेस्त. देवान इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारी आमकां धाडलो. कोणीच नाश जायनाय म्हणून म्हाका सस्नीक जिवीत मेळचें पसत. आमचो मोग करचें पसत दैवीक बाळटो जालो आनी ताचो मोग आमचें तें वांटून ताणें दिलो. आनी त्या देखून मोगाचें नांव क्रिस्मस जावन आसा मोगाचें फेस्त. तिसरें जावन क्रिस्मस जावन आसा एक शांती समाधानाचें फेस्त. देवदूतांनी भोव आपुरबायेन गायन केलें. महिमा देवाक सर्गी, शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. जेजू जल्माच्या आदींच इसाया प्रवादीन भोव आपुरबायेन प्रावधन केलें. अशें प्रावधन केलें, एक बाळक जल्मतलो आनी एक स्त्री एका पुताक प्रसूत जातली. ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता आसा म्हणून अर्थ. ताच्या येण्या वरवीं थंयसर शांती आसतली. सुने वागट शेळये सांगता जियेतली. बोकडेचें पील वाग सांगता खेळटले. वासुर आनी शिव सांगता मेळटली. गाय आनी आस्वेल सांगता न्हिदतली. दुदाचें बाळशें त्या रोळणीच्या बिळाच्या वयर खेळटलें आनी कितेंच तांकां बादाक आसचें ना. ख्रिस्त येता आसतना थंयसर शांती आसतली. शांती थंयसर बाळटली. त्या देखून मोगाचें नांव
क्रिसमस एक शांती समाधानाचे फेस्त आनी अकरेचें जावन चवथें जावन क्रिसमस जावन आसा बोरवोशाचें फेस्त. गोरतनाच्या गोठ्यांत जल्मल्लें विशिश्ट बाळ बोरवोसो दिवंक आयलें, नवी दिशा दिवंक आयलें आनी तशेंच रित्या आतांनी तें येवंक ना. बगर कुरपेचीं भंडारां सोडुणीचीं हातेरां दिवंक आयलें. घुस्पटलेल्या लोकांक नवी दिशा दिवंक, नवो बोरवोसो दिवंक, बोरवोशाचें कीर्ण पांकोवंक आपल्या बळवंत हातांत घेवन तें आयलें. एक बोरवोसो दिवंक तें आयलें. त्या देखून जेजू क्रिस्त गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो. त्या देखून मोगाचें क्रिसमस एक बोरवोशाचें फेस्त जावन आसा. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मलो. आज गोरवांचो गोठो, गोरदनाचो गोठो रितोनी बगार थंयसर शांती समाधान आनी तशेंच मोगाचो संदेश आमकां गोरदनाचो गोठो आमकां दिता, संदेश दिता. आज नतलांचें फेस्त आमी आचरण करच्या संदर्भार तसो भावार्थ मोग, शांती, बोरवोसो सदांच आमच्या काळजांत, आमच्या घरांत रास करून दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. आमेन.